सगळे मुद्दे हांवें पयलीं मांडल्या, पूण परत एकदां सांगता, मेंटेनन्स झिरो. हांगा खुबशे मडगांवकार म्हाका मेळपाक पावले आनी दे आर इन शॉक टू सी द सिच्युएशन आनी ज्या तरेन सरकारान दुर्लक्ष केलां. आतां तुमी थंय फावंटन पळया, वॉटर बॉडी जाका आमी म्हणटा, पळया थंय एक मॉस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड, थंय भितर एक कितें लायटीचो असो एक अरेंजमेंट दिसता, टोटल फूल ऑफ कळम आनी ताजे ते मोजायक टायल. म्हाका खबर ना, सादें काम हें एक इन्स्ट्रक्शनाचेर एक बरे तरेन मेंटेन करून डे टू डे समज जर मॉनिटर केलें, हें प्रसन्न वातावरण मडगांवकाराक परत मेळटलें. आनी एक लायटी काल हांवें जें पळय वातावरण पळयलें, हें म्हाका दिसता रातचें सरकार गार्डन काळखान दवरपाक सोदता, कित्याक खुबश्यो इल्लिगल एक्टिविटी जावं न्ही म्हणून. एक लायट ना, म्हाका कळना कितें गव्हर्मेंटाचो म्हणल्यार एक सरकाराचो और मडगांवच्या आमदाराचो और म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सनाचो म्हणल्यार ह्या गार्डनाचेर तांचो कितें ते दुश्मान काय म्हणून अशें दिसता. ते पावल्या तरी भितर एक भितरल्यान दुखता हें पळयल्यार, वीच इज नॉट एक्सेप्टेबल. हांव वेगळे मुद्द्या खातीर हांगा बशिल्लो गार्डनाचे, हांवें हाजे पयलीं इशू काडल्या, पूण आतां काल अशे तरेन समज जर एक रावंड मारलो, भुरगीं येना हांगा, भुरगीं भितर येना, पेरंट्स हांगा भुरग्यांक घेवन भोंवनात, हांगा येता ते बोलतेच लोक. कितें चल्लां आज यूथ काँग्रेसी रिप्रेझेंट करून आणि यूथ काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही सगळे आज हांव आयला हांगा टू सपोर्ट अँड गिव सॉलिडॅरिटी टू माय ब्रदर, माय फ्रेंड बोथ अँड काँग्रेस लिडर सिद्धार्थ नाईक. तो जो इशू त्यांनी घेतला हो एकदम मडगांवकाराच्या काळजातलो इशू. आता हांगा कॉन्क्रिटायझेशन ऑफ दीस गार्डन हे चल्लां. हांगा ते 2 स्टोरी बांदून हे म्हाका दिसता फूल गार्डन कॉन्क्रीट जंगल कन्वर्ट करतले. ह्या गार्डनान खुबशे मडगांवकारांची जनरेशन्सांची मेमरीज आसा. हांव सुद्दां ल्हान आसतना ते म्हाका 2 घोडे याद आसा, खबर आसा, अजून आसा ते. हांव थंय येवन हांवूय बसतालो. सो वी हॅव अ लॉट ऑफ मेमरीज इन दीस गार्डन. आनी ह्या गार्डनाक हे भ्रश्ट लोक, हे थोडे देवाचे लोक येवन कन्वर्ट करून हांगा फक्त पयशे खावपाचें माध्यम, एक पयशे खावपा मशीन करपाक सोदता इन द हार्ट ऑफ द सिटी. हे आमी कशेंच सहन करपाना, आमी हे जावपाक दिवपा ना. कम वॉट मे, यूथ काँग्रेस, आमचे ऑफिस बेरर्स, आमचे सगळे कार्यकर्ते हांगा येवन चिरागा बरोबर आमी बसतले टील आ प्रॉब्लम इज सॉल्व, टील द प्रोजेक्ट इज स्क्रॅप्ड. आनी हांगा ह्या गार्डनाक आतां खूब तेंपान पावला. हांगा मेंटेनन्स सुद्दां आय कांट सी दीस गार्डन मेंटेन. हे पयशे जे येता मेंटेनन्सा खातीर ते सुद्दां खंय वता म्हाका खबर ना. हे थोड्या देवाच्या मनशांक विचारचें पडटलें आमकां की बाबा हे खंय वता पयशे, कित्याक तेंच्या कडेन डायरेक्ट आन्सर आसता, कनेक्शन आसता देवा कडेन. सो तांकां विचारून ते आन्सर आमकां मेळटले. जो कोण मडगांवचे इश्यूज काडटा आमी सदांच त्या व्यक्ती बरें सदांच आसतले, कित्याक मडगांवक एटेन्शन जाय ते जाय. एज फार एज दीस प्रोजेक्ट इज कन्सर्न, आमी ऑलरेडी RTI फायल केल्ली आसा इन द म्युनिसिपालिटी एज वेल एज GSIDC, आस्किंग फॉर ऑल द प्लॅन्स, बिकॉज आमकां ते कळपा जाय एक्झॅक्टली कितें तें. आनी आमचे स्टायल ऑफ फंक्शनींग तशेंच आमी पयले सगळें इन्फॉर्मेशन हातीक घेतात आनी मागीर ती स्टडी करून आमी ताजेर हें करतले. समजला. एट द सेम टायम आमी एक सेपरेट लेटरूय केल्ली आहा की जेन्ना हें आहा इतले डावट आसा लोकांक, समजला, जाल्यार तो टेंडर प्रोसेस सस्पेंड करचो म्हणून ही आमी सेपरेट लेटरूय केल्ले आहा एपार्ट फ्रॉम RTI. समजला. आज जेन्ना हे गार्डना आमी उलयता जाल्यार गार्डनाक कितली हिस्ट्री आहा ती हांव सांगपाक सोदतालो एक्चुली. हें सपोज गार्डन आज हे भाशेन आसा जाल्यार आमी एक मनशाक विसरपाक शकना, आनी तो म्हणल्यार अब्दुल जवेरभाई भवानी. समजला. ह्या मनशान हें चिल्ड्रन्स पार्क कन्स्ट्रक्ट केल्लें थ्रू फॉर आगा खान. समजला तुका. आनी ताजे उतरांनी कित्याक आमी तेजे कडेन कितले पाट संपर्क आज तो ना. सो ताणी सांगिल्लें आमकां की हें पार्क बांदपाक 300 वर्करां जाय पडले. 300 वर्कर्स वर्क फॉर 90 days, डे एंड नायट. आनी तो सगळो इतली ब्युटिफूल गार्डन ओप केल्लो. समजला तुका. आनी त्या टायमार जायते भाशेन हें येयल्लें इश्यूज येयल्ले, कळ्ळें. आज हो स्ट्रक्चर आहा, हो स्ट्रक्चर कसलो हो हिस्ट्री सांगतलो तुमकां. समजला. ह्या स्ट्रक्चराक एक्चुली 1962 बार एंड रेस्टॉरंट घालपा आहले, बार एंड रेस्टॉरंट घालपाले. आनी ह्या जवेरभाई भवानी हांणी स्ट्रॉंग ओपोज केलो. आनी हो ओपोज बारीक न्ही, रायट अप टू प्रायम मिनिस्टर पंडीत जवाहरलाल नेहरू आख्खे लेटर बरोवन
हें बंद करपाक लायिल्लें समजलें आनी हे मागीर स्टॉल जाले ताजे उपरांत तेणें सांगलें ते प्रमाणे इवन अगेन इन 1965 एक प्रपोजल आसलो टावन हॉल घालपाक थ्रू वन ऑर्गनायजेशन सोशल ऑर्गनायजेशन दॅट ऑल्सो ही ओपोज बिकॉज तांचें हें आहलें की हें चिल्ड्रन्स पार्का शिवाय आनी कांय जावचें न्ही अशें म्हण तांचें म्हणणें आहलें एक टायमार तेणें धमकी सुद्दां दिल्ली की आपण टेक ओवर करतलो म्हण समजलें इतली जेन्ना आसतना ह्या आमी झवेरबाय मावानी हाका विसरपाक शकना ह्या गार्डनाचेर सेकेंडली तुमकां याद आसा जाल्यार पळय जे सिनियर कोण आहा पळय हें जेन्ना गार्डन आशिल्लें उक्तें आशिल्लें हांगा पीक पॉकेटींग जातालें जायते भाशेन वेव्हार जातालो आमचे कडेन रिकॉर्ड सुद्दां आहा जे हांगा पेरंट्सान कंप्लेन केल्ली की हांगा इवन कॉन्डॉम्स मेळटाले आनी भुरग्यांक तें खबर ना कितें आसतालें तें सो ते बलून्स म्हण फुगोवन अशें करून हें करता म्हणजे हें सुद्दां आमकां रिकॉर्ड आसा आनी त्या टायमार आमच्या कावन्सिलान हें फेन्सींग करपाक डिसिजन घेतलें आनी ह्या डिसिजनाक भरपूर विरोध जालो जेन्ना डिफेक्शन जावन एक सातिनाचें सरकार जालें त्या टायमार तें फेन्सींग सुद्दां बंद केलें पूण मागीर तो कन्विन्स जालो आनी तें फेन्सींग दिलें करपाक आज ही ग्रिनरी दिसची पडटा इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द फेन्सींग समजलें नाजाल्यार हांगा गोरवां सुद्दां दिसची पडटाले लोक कसोच क्रॉस जातालो सोंप्या वयल्यान क्रिस क्रॉस जाताले समजलें आनी ग्रिनरी म्हणटी दिसती पडनासलें कोण झाड मोडटाले आनी कितें सो हे भाशेन हें सांबाळ दवरलें आहा आनी हें जेन्ना एक इम्पॉर्टंट प्लेस किंवा मारगांव आज इतली पोल्युशन जाता इतली व्हेकल्स वयता समजलें हें सगळें एब्जॉर्ब करता हें पोल्युशन सांगपा म्हणून सो ह्या असले हेका हें डिस्ट्रॉय करपाक आमी दिवपाक शकना सो त्या खातीर गोवमेंटान आनी GSIDCन अंटील एंड अनलेस हे प्लॅन उक्त्यार हाडना ते पर्यंत हें मातशें सस्पेंड करचें एक्सप्लेन करा कितें बरें आनी कितें बरें न्ही तें सेकेंडली कालचो प्रेजेंटेशनूय हांव पळयतालो प्रेजेंटेशनाचेर तो म्हणटा की स्ट्रक्चर फक्त ग्रावंड फ्लोर आनी हें तें दाखयल बरें बट एट द सेम टायम मोर कन्सर्नींग इज द पेवर्स हें कॉन्क्रिटायजेशन जें करपाक केलां तुमी पयलें आसतलें साम कॅनोपीज घातल्या कॅनोपीज दाखयल्या कळना ती कॅनोपीज फाल्यां कितें कसली यूज जातले ते आमी सांगूंक शकना आनी कॉन्क्रिटायजेशन ऑफ द गार्डन वीच इज रॉंग समजा इट वील सांगपा म्हळ्यार हीट डेवलप जातलो इन गार्डनान लोकांक रावपा आनी हें आसपाना तो हीट डेवलप जाता सो हें खंय तरी प्लॅन आहा तो बरे भाशेन सगळ्यांक डिस्कस करून हें मांडचो अशें आमकां दिसता